म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयाक एक गजाल खबर आसा की निद्रेश्वर तुकाराम मनोज परब, निद्रेश्वर म्हणटा हांव कारण लोकसभेचें इलेक्शन तुमी जर पळयलें, लोकसभेच्या 2 म्हयन्या पयलीं मनोज परब रडलो, भरपूर रडलो, दुख्खांनी रडलो, टॉवेल भिजयले, कपडे भिजयले, हें सांगून की ऑफिसाचें भाडें दिवपाक पयशे ना. देन लोकसभेचें इलेक्शन लढलो आनी ताणें स्वताच्या तोंडान सांगलें की 14-15 लाख आमी त्या इलेक्शनाक खर्च केले. पोस्टर मारले, कितें जालें, 10%चो वोट शेअर येवन 7%र पावलो. लकिली ताजे वोट काडपाचो नुकसान एलायन्साक जालो ना आनी एलायन्साचो कॅन्डिडेट सावथ गोवाक जिखलो. मागीर 6 म्हयने कुंभकर्ण जालो आनी न्हिदेक गेलो. 6 म्हयन्या मयलीं मागीर तो अचानक ऑपोजिशनाचे कितें विशय येता तेन्ना जागो जालो. मागीर परत न्हिदलो. मागीर जेन्ना दिल्लीच्या इलेक्शनाचे रिजल्ट जाले तेन्ना परत जागो जालो. दोळे पुसत पुसत आयलो आनी ही सेड पळय कोण ते काँग्रेसाक अशें केलें, आपान अशें केलें, हे बी टीम, आपूण बी टीम न्ही. मागीर परत न्हिदलो. मागीर पयर आमची प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसतना जेन्ना अतिशय मॅम आयली तेन्ना परत जागो जालो. ह्या फावट तो चादरूच घेवन आयिल्लो, म्हणजे ती परत केन्ना न्हिदूंक वचप सांगूंक जायना म्हणून. आनी परत एकदां आमी पळयलें की पळयलें कोण बी टीम तें पळया. आम आदमी पार्टी अशें करता, काँग्रेस अशें करता, आमीच गोंयकारांचे राखणदार म्हणून. आतां एक गजाल तुमी लक्षांत घेया मनोज तुकाराम परबाची, की तो बी टीम न्ही, इज एब्सोल्युटली नॉट अ बी टीम. हांव मान्य करता, तो BJPचो अलायन्स पार्टनर. चिवटे, शिंदे, जे कोण BJPचे बरोबर आसता तांचो तो अलायन्स पार्टनर. ही इज एब्सोल्युटली रायट. ताणें जें म्हणलें आपूण बी टीम न्ही म्हणून, न्हय तो बी टीम, तो BJPचोच पार्टनर, अलायन्स पार्टनर. कारण ज्या वेळार इशू आसता ऑपोजिशनाच्या डील करपाचे, ऑपोजिशना भितर कितें रिफ्ट जाली किंवा ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी किंवा कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ताका अचानक जाग येता. गोंयान हिल कटींग जाली, गोंयान जॉब स्कॅम जालो, गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो, गोंयान देव खापरेश्वर देवूळ मोडलें, गोंयान वेगवेगळे विशय, लँड कन्वर्जन, हे ते सगळे विशय जाले. तेन्ना हो खंय आशिल्लो, तेन्ना जाग आयली ना. देव खापरेश्वराच्या देवळाच्या भायर होमखण घाल्ले तेन्ना उजो पालवलो की जसो उर्राक सिजन सुरू जाता की जाग येता,